नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माये मोगाचो येवकार. गोवा टॉप 25च्या ह्या बुलेटिनान हांव संजना हंजुनकर तुमकां येवकार दिता. नदर मारूया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. आल्तीन आशिल्लो हेरम बंगलो आपल्याक मेळयत शेतकी मंत्री रवी नाईकान बाजी मारल्या. ह्यान पयलीं हेरम बंगलो सदांच PWD खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकारा कडेनूच आसतालो. सरकारी निवासाची सोय म्हूण दर मंत्र्याक आनी IAS अधिकाऱ्यांक कामाच्या कार्यकाळांत ह्या बंगल्यांनी रावपाक मेळटा. पणजे आल्तीन आनीकूय सरकारी बंगले आसात, मात मंत्री रवी नाईकान हेरम बंगलो मेळयत सुदीन ढवळीकाराक अप्रत्यक्षपणान चिमटो काडिल्ल्याची चर्चा सध्या राजकीय मळार आयकुपाक मेळटा. सुदीन ढवळीकारा उपरांत आदले भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दीपक प्रभू पाउस्कर लेगीत ह्याच बंगल्यांत रावताले. जाल्यार गृहमंत्री आसतना रवी नाईक कांय दीस ह्या बंगल्यांत रावतालो. चाळीस दिसां उपरांत युक्रेन रशिया झूज सुरूच आसा. ह्या झुजांत शेकड्यांनी सैनीक आनी निर्दोश नागरिकांचो बळी गेला. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार एजन्सीचे म्हायती प्रमाण आतां मेरेन युक्रेनांत 1417 लोकांक मरण आयले, जाल्यार 2038 लोक जखमी जाल्यात. हातूंत मारियोपोल आनी इर्पिन ह्या शारांतल्या लोकांचो आंकडो ना. देशांत पेट्रोल, डिझेल, LPG सिलिंडर, दूध आनी भाजया सयत जिणे गरजेच्या वस्तूंच्या मोलांत वाड जायत आसा. आंतरराष्ट्रीय बाजारांत कच्च्या तेलाचें मोल $100 प्रति डॉलरा वयर पावल्या. पूण भारतीय बाजारांत पेट्रोल, डिझेलाच्या मोलांत फाटले 15 दीस सातत्यान वाड जायत आसा. फाटल्या 15 दिसांत पेट्रोलाच्या दरांत $9.20 वाड जाल्या. धावी तशेंच 12वीची परीक्षा आयच्यान सुरू जाता. 20,000 वयर विद्यार्थी 10वीची परीक्षा दितले, जाल्यार 18,000 वयर विद्यार्थी 12वीची परीक्षा दितले. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ले आसले तरी कोरोना नेमांक पाळो दिवपाक विद्यार्थ्यांक बंधनकारक आसा. 10वीच्या विद्यार्थ्यांक गणित आनी विज्ञान पेपरा खातीर 15 मिनटांचो वेळ चड मेळटलो. 40 विद्यालयांनी 10वीची परीक्षा जातली, जाल्यार 106 उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी 12वीची परीक्षा जातली, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी दिली. भाजपाचे सरकार आयल्या उपरांत 3 घरगुती सिलिंडर फुकट दिवपाचे आश्वासनाक पुराय करीत गोंय सरकारान फुकट सिलिंडराची येवजण चालीक लावपाचें थारायलां. मात फुकट खंयचे सिलिंडर म्हारग करून आमच्याच पयशांचे सिलिंडर आमकां दिवन सरकार आमकां फटयता, अशी प्रतिक्रिया गोंयकारां कडल्यान व्यक्त जाता. अर्थसंकल्पांत फुकट गॅस सिलिंडराच्या येवजणे खातीर 40 कोटी रुपयांची तरतूद करीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान 3 सिलिंडर फुकट दिवपाची घोशणा केल्या. मात अजूनय ही येवजण कागदाचेरूच आसा. सरकार फुकट सिलिंडर केन्ना दितलो काय, हे येवजणे विशीं सरकारान फुडें कितें केलां असो प्रश्न गोंयकार करतात.
भाजपच्या आड वक्तव्याचो परिणाम कितें जावं येता हाचे प्रत्यक्ष उदाहरण बाबुशाक मेळिल्ल्या खात्यावेल्यान दिसून येता। विश्वजिताचे तोंड बंद दवरून कारवाय आनी बाबुशाचे भाजपा विरोधान प्रत्यक्ष वक्तव्यान बाबुशाची माहिती खाती म्हत्वाची खाती उडयली आनी मंत्री विश्वजीत राणेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या वांगडा व्हरून बसयलो। थंड रावन कारवाय करपी विश्वजीत राणे केन्नाच सरकाराच्या धोरणा विरोधान उलोवंक ना, मात ताणें आपले उंच मंत्री पद मेळोवपाचे यत्नय सोडले ना। आतां विश्वजिताक मुख्यमंत्रीची ताक आशिल्ली मंत्री पदां मेळ्ळ्यात जाल्यार बाबुशाक महसूल खातें सोडल्यार हेर 2 खातीं नाशिल्ल्यान जमा। फुडले मंत्रिमंडळ विस्तारान सुदीन ढवळीकाराक मंत्रीपद मेळोवपाची दाट शक्यताय आसा। वेर्णा ते मुरगांव बंदरा मेरेन राष्ट्रीय महामार्गाचे कुशीक कोयराच्यो राशी सांचून दवरल्यात। वास्को वेर्णापुरी गांधीनगर वाठारांत कोयराच्यो राशी सांचून राविल्ल्यान घाणी पडल्यात। कोयर उडोवप्यांचेर तशेंच बेशिस्त पार्किंगेचेर कारवाय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। वेर्णा ते मुरगांव बंदरा मेरेन पुराय जाल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाक लागून मालाच्या ट्रका सयत हेर गाडयांची पार्किंगेची बरी सोय जाल्या। पूण दाबोळी विमानतळ वास्को शांतीनगर मांगूर हिल वेर्णापुरी गांधीनगर वाठारांत बेशिस्त पार्किंग पळोवपाक मेळटा। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तशेंच वाहतूक पुलिशेन हाचेर कारवाय करपाची मागणी जायत आसा। स्वयंपूर्ण गोय 2.0 ह्या येवजणे वरवीं भाजप सरकारान बायलां खातीर वेगवेगळ्यो योजना सुरू करतले अशें आश्वासन दिलां। गोंयांत आतां ह्यो येवजण्यो सगळ्या बायलां लागू आसतल्यो। दुसरें म्हळ्यार FSSAI कार्यालय आतां दक्षिण गोंयांत सुरू करपाचें थारायलां। तशेंच अनुसूचित जमात आनी अनुसूचित जातीक मातृत्व योजना लागू करपाचें थारायलां। भाजप सरकारान बायलां खातीर योजना चालू केल्ल्यान भाजप मेडिकल सेल चीफ चितोतर स्नेहा भगतान भाजपाचे सरकाराचे उपकार आटयल्यात। कळंगूट पुलिशेन सोमारा दाड घालून शिंदळकी वेपारान घुसपल्ल्या 2 आरोप्यांक अटक केली आनी वेपारा खातीर हाडिल्ल्या 2 चलयांची सुटका केली। पुलिसांनी ही दाड सोमारा कळंगुटे डॉल्फिन सर्कलाचेर मारली आनी पिडेस्त चलयांची सुटका केली। मूळ राजस्थानच्या 2 दलालांक पुलिसांनी अटक करून शिंदळकी वेवसायी बंदी कायद्या सकयल तांकां अटक केल्या। विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष दोनूय पक्ष कंत्राटदाराकडल्यान कमिशन घेतात आणि कंत्राटदारांनी आमकां हे विशीं सांगला असो आरोप आपाचो बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस हाणें केला। आमी कमिशन फ्री उदरगत करपाचें उतर लोकांक दिलां आनी आमी ते बाणावलेन सुरू करून पुराय राज्यांत ही परंपरा रुजोवपाची आमची मोख आसा अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें। जनजागृतीच्या माध्यमांतल्यान संवर्धन करपाच्या विजनाचो एक भाग म्हूण गोवा बर्ड कन्झर्वेशन नेटवर्क फाटल्या 7 वर्सां सावन दर म्हयन्याच्या पयल्या बर्ड वॉकाचें आयोजन करीत आसात। एप्रिलाच्यान 3 तारखेक जाल्ल्या बर्ड वॉकांत JBCNच्या वांगड्या सयत इस्कॉलांतल्या भुरग्यांनी आनी पक्षी निरीक्षकांनी वांटो घेतलो। एप्रिलांतलो बर्ड वॉक हो 75वो बर्ड वॉक आशिल्लो। JBCNन सातत्यान 7 वर्सां परस चड आनी 30 जाग्यां परस चड जाग्यांचेर वचून पक्षी निरीक्षण केलां। आतां मेरेन गोंयांत आयोजीत जाल्ल्या सगळ्या पक्षी महोत्सवांत JBCNन रान खात्या सयत वांटेकार जाल्यात। तशेंच JBCN संस्था पक्षी निरीक्षण सत्रांचें आयोजन करतात।
मुंबई गोय महामार्गाचे काम फुडल्या एका वर्सा भितर पुराय जातले अशें नवें आश्वासन केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीन दिले. हे महामार्गाचे काम पुराय करपाक आपल्याक भरपूर त्रास जाले अशेंय गडकरीन म्हटले. मुंबई गोय महामार्गाचे काम वट्ट 11 पावण्यांनी चालू आसा. अजून 2 पावण्याचे काम सुरू जावचे आसा. हो महामार्ग सुमार 11,500 कोटींचो आसा आनी अंतर 143 किलोमीटर आसा. जमीन घेवपाच्या सोपस्कारा खातीर रेल्वे रान खात्याची परवानगेक कळाव जालो. हो मार्ग आतां गोंया मेरेनूच न्हय तर मंगळूर मेरेन व्हेला. ह्या मार्गाचेर सरकारी जमीन मेळ्ळी जाल्यार लॉजिस्टीक पार्क आनी ट्रक टर्मिनल बांदतले. सोमारा 490 कोरोना चांचण्यांतल्यान 4 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. सोमारा कोरोना दुयेंतींचो मरणाचो आंकडो 0 आसा. हाका लागून सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो आतां 41चेर पावला. सोमारा 2 दुयेंती बरे जाले जाल्यार फाटल्या कांय दीस रिकवरी रेटीचो आंकडो 98.42% आसा. गोवा गर्ल्स बटालियन आनी देंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्साच्या NCC युनिटा वतीन मंगळारा मिरामार दर्या देगेर पुनीत सागर अभियान ह्या मोहिमे वरवीं नितळसाण मोहीम घडोवन हाडिल्ली. डॉक्टर के तेसिया हांच्या फुडारपणा खाला ही नितळसाण मोहीम जाल्ली. ह्या वेळार नितळसाणीचे महत्व दिवपी नाटकुले जाले. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण दक्षता खात्याचे संचालक संजीव गडेकार हजर आशिल्ले. सुमार 70 विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो. कंत्राटी पद्धतीचेर काम करपी वोकेशनल शिक्षकांचो पगार निमणो सरकारान वाडयला. 15,000 वेल्यान आतां शिक्षकांक वट्ट 25,000 रुपया इतको पगार केला. तशेंच हरशीं शिक्षकांचे कंत्राटाचे दर शैक्षणीक वर्साक नूतनीकरण जाताले. मात आतां एकदम सेगती 5 वर्सांचे कंत्राट दिला अशी माहिती शिक्षकां कडल्यान मेळटा. सुमार 120 वोकेशनल शिक्षकांक पगार वाडीचो लाव मेळटलो. जाल्यार निवृत्त जाल्ल्या शिक्षकांच्या जाग्यार आमकां कायम तत्वार सेवेत आस्पावन घेवचे अशी मागणी शिक्षकांनी केला. गोंयांत फामाद आशिल्लो संतांचे पुरसांव म्हळ्यार संतांची भोंवडी सोमारा व्हडा उमेदीन मनयली. 31 फ्रांसिस्कन संतांच्या प्रतिमांचे दर्शन घेवपाक पयस पयशिल्ल्या भक्त आयिल्ले. पारंपारीक पद्दतीन संतांची प्रतिमा सजयल्ली दिश्टी पडटा. सेंट एंड्र्यू चर्चींतल्यान भव्य भोंवडी सांजेच्या 6 वरांचेर आयोजीत केल्ली. मुखेल धर्मगुरू हे भोंवडेक हाजीर आशिल्ले. प्रार्थना सभा उपरांत भोंवडेक सुरवात जाली. फेरी आशिल्ल्यान खुबश्या गिरायकांनी वस्तू विकत घेतल्यो. आनीक 2 दीस फेरी आसतली. पळयात सांत पुरुसाच्या ही कांय खिणचित्रां. सैमाच्या स्थितीचो नियाळ ते विशीं योग्य धोरणाची रचना आनी सैमाचो इबाड थांबोवपा खातीर केल्ल्या उपाय येवजण्यांची म्हायती दिवपाक गोंय अपयशी थारला. सैमाचे स्थितीचो वर्सुकी अहवाल भौशीक सुनावण्यांची म्हायती आनी कोयर वेवस्थापनाची म्हायती भोवतेक राज्यांनी तांच्या वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली ना.
गांधी मार्केटांतल्या 2 दुकानाच्या लिलावाच्या मुद्द्याचेर चर्चा करपा खातीर आपयल्ले बसकेन सत्ताधारी नगरसेवक वांगडा उपाध्यक्ष जो बाजार समितीचो मुखेली हाजीर न राविल्ल्यान हेर वांगडी तापले. विरोधकांच्या म्हणण्या प्रमाण तांच्या पात्रांवाचो दबाव आशिल्ल्यान तांणी हे सभेक हाजीर रावंक ना. तशेंच ही लोकशाय नासून हे ढोंग असोय आरोप बसकेक आशिल्ल्या वांगड्यांनी केलो. श्रीलंकेत नातामेरेनच्या सगळ्यांत व्हड आर्थीक संकश्टाक तोंड दिवचें पडलां. श्रीलंकेंतल्या सगळ्या 26 कॅबिनेट मंत्र्यांनी मंत्रीपदाचो राजिनामो दिला. देशाचे शिक्षण मंत्री आनी सभाघर फुडारी दिनेश गुणवर्धन हांणी म्हणले, कॅबिनेट मंत्र्यांनी श्रीलंकेचे प्रधानमंत्री गोटाबायो राजपक्षे हांचे राजिनामे सादर केल्यात. श्रीलंकेत 36 वरांचे संचारबंदीचे उल्लंघन केल्ले खातीर तशेंच सरकार विरोधात मेळावे आयोजीत केल्ले खातीर 600 वयर लोकांक अटक केल्या. दाबोळे पुरायपणान नूतनीकरण जाल्ले नोंदळ एव्हिएशन म्युझियम सोमारा 4 एप्रिल 2022 दिसा गोंय क्षेत्राचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इयर एमिरल फिलोपिस जी प्युनिमुतील हांणी विमान मोग्यांक समर्पित केल्या. हे नवीन संग्रहालय पळोवंक आयिल्ल्या लोकांक नौदळ उड्डाणाच्या अतिसुंदर दौऱ्यार व्हरता. हे म्युझियम आशियांतले एक नवे प्रकारचे आनी गोंयांत भेट दिल्ल्या सरकारल्या पयल्या 5 स्थळांपैकी एक आशिल्ल्याचे समजता. तशेंच हे संग्रहालयाचो प्रवेश शुल्क शालेय विद्यार्थ्यां खातीर कमी आसा अशें ऑफिसरान कळीत केलां. रमजान म्हयनो म्हळ्यार मुस्लीम भावांचो पवित्र सण. आयतारा सुरू जाल्ल्या रमजान म्हयन्या निमतान दिवचल शारांतल्या मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार फाकला. मुस्लीम भाव व्हडा उमेदीन आनी परंपरे प्रमाण हो म्हयनो पाळटात. तांच्यांनी नेमान उपास धरपाक सुरवात केल्या. मोपा लिंक रोडाचे काम बंद दवरपाची नोटीस पंचायतीन कंपनीक दिली. ताचो निकाल कंपनीचे बाजून लागिल्ल्यान लिंक रोडाच्यो आडमेळी आतां पयस जाल्यात. पूण दुसरे वटेन मोपा लिंक रोडा खातीर सरकारान आनी कंपनीन अजून पर्यावरण दाखलो घेवंक नाशिल्ल्यान तांचे आड हरीत लवादा कडेन दाद मागपाचो निर्णय पिडेस्त शेतकारांनी घेतला. मोपा विमानतळ आनी लिंक रोडा खातीर शेतकारांची शेतां कुळागरां जमनी गेल्यात. तातूंतल्या कांय शेतकारांक एके दमडेची लुकसाण भरपाय मेळूंक ना. जांच्यो जमनी नांवार आसात तांकां थोडी भोव लुकसाण भरपाय मेळ्ळ्या, पूण ती मेळूंक लेगीत खुबश्यो अडचणी येतात अशें त्या शेतकारांचें म्हणणें आसा. दिवचलच्या पिळगांव वाठारांतल्या शांतादुर्गा कुळदेवीचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. संवसार पाडव्या ह्या उत्सवाची सुरवात जाता. देवीची मूर्त 3 दीस पुराय पिळगांवान भोंवडायतात. जशे ढोल ताशे वाजता तशी देवी भारार नाचता. उत्सवान वांटेकार जावप्या 2 जाणांचेर भार येता. 12 जाण देवाचो आनी शांतादुर्गा देवीचो भार. निमणे दिसा होमखण जाता. ह्या होमखणाक सगळ्या कडेन उजो हुपून वता. Thank you.
गोंयकारांक बोलोवपी श्रीवल्ली आता कोंकणीन आयला. संगीत क्षेत्रांत वेगवेगळ्या तरेन श्रीवल्ली ह्या पदाचें अनुसर्जन जाल्लें पळोवपाक मेळटा. मूळ तेलुगू भाशेंतलें हें गीत पुष्पा नांवाच्या फिल्मांत आस्पावता आनी ह्याच पदाचें हिंदी वर्जन पुराय भारतभर गाजलें. भारत भोवभाशीक देश आशिल्ल्यान लोकांनी आपापल्या भाशांनी हें पद घोळून घेतलें आनी लोकांच्या काळजांतल्यान आपली वाट काडीत आतां श्रीवल्ली कोंकणीन पावले. गोवा टॉप 25च्यो ह्यो खासा खबरो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.